मोगाच्या वीक्षकांनो, देवाच्या उतराच्या दिसपडत्या नियाळाक तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत मागता. आयच्या दिसा जेसू उदकाचेर चलचे घडीत आमी नियाळ करया. उदकाचेर चलचो व्यक्ती जेसू म्हणून पेद्रूक कळटस पेद्रू जेसूक अशें म्हणटा, सोम्या तुनसो तो जाल्यार म्हाकाय उदका वयल्यान येवंक फरमाय. आनी त्या दाडा जेसू पेद्रूक म्हणटा, ये. हें आयकल्लेंच पेद्रू उदकाक उडी मारता आनी जेसू सरशी वचूंक प्रयत्न करता. हांगासर पेद्रून जेसू सरशी उदका वयल्यान वेचे तें घडीत आमी नियाळ करया. पयल्यान पयलें उदकाचेर चलोवंक आमकां सुलाभ गी. खंडी सावन उदकाचेर चलोवंक सुलभ न्हय. उदकांत उप येवंक सुलभ, पूण उदकांत चलोवन वचूंक तितलें सुलभ न्हय. उदकांत चलचें म्हळ्यार ते कश्टांचे जायते अपाय थंयसर आसात. दुसरें जावन पेद्रून जेसू सरशी पावपाचें जाल्यार ताणें उदकांतल्यान चलोवन वचूंकच आसा. उदकांतल्यान चलोवन गेल्ले शिवाय पेद्रूक जेसू सरशी पावोंक जायना. आनी तिसरें जावन पेद्रू उदकांतल्यान चलोवन जेसू सरशी वेता आसतना जायते वारें ताचे विरोध वाळटा. आनी ह्या संदर्भार पेद्रू वारें पळोवन भियेता. भियेल्लो पेद्रू उदकांत बुडोवंक प्रारंभ जाता. मोगाळ भावां भयणीनो, 3 संगती हांगासर गरजेच्यो आमी नियाळ करूंक जाय. पयल्यान पयलें उदकांत चलचे भोव कश्टांचे. दुसरें जावन पेद्रून जेसू सरशी पावपाचें जाल्यार उदकांतल्यान खंडीत जावन चलोवन वचूंक आसलें. आनी पेद्रू उदकांतल्यान चलता आसतना वारें जोरान वाळटालें देखून पेद्रूक भें दिसलें आनी तो उदकांत बुडोवंक लागलो. ह्यो 3 संगती आमच्या जिणयेक भोव गरजेच्यो आनी हे एक वर्तनेली सावन आमकां परगट करतात. आमची जिणी दर्यांतल्या उदकाक आमी सरी करयेत. जेसू ह्या दर्याच्या आनी एका तडीर आसा आनी आमी हरएकल्यांनी उदक म्हणल्या त्या दर्यांत चलोवन मुखार गेल्यार मात्र आनी एका तडीर आसलेल्या जेसूक भेटोवंक आमकां साध्य. आमचे संवसारी पैन सर्गींच्या रासा भशेन आनी हे संवसारी जिणी म्हणली एक उदकांत आमी चलचे बरी. जिणी म्हणल्या उदकांत चलले शिवाय आमकां जेसू सरशी पावोंक जायना. मनीस जाल्ल्या कोणेय जिणी म्हणल्या उदकांतल्यान चलनासतना जेसू सरशी पावोंक जायना. आनी ह्या जिणी म्हणल्या उदकांत चलता आसतना कितें घडटा? कशें पेद्रू उदकांतल्यान चलता आसतना जायते वारें ताचे विरोध वाडोवंक सुरू जाले की तशेंच आमी जिणी म्हणल्या उदकांत चलता आसतना जायत्या रितीचे वारें आमचे विरोध वाडटा. आनी हें वारें फुड करून मुखार गेलें जाल्यार मात्र आनी एका तडीर आसच्या जेसूक भेटोवंक आमकां साध्य आसा. कशें पेद्रूक उदकांत चलोवंक कस जालें की तशेंच आमकां जिणी म्हणल्या उदकांत चलोवंक जायतें कश्ट आसा. हे जिणी म्हणल्या उदकांत चलचें तितलें सुलभ न्हय. देखून ह्या जिणी म्हणल्या उदकांत कसल्या रितीचें वारें आमचे विरोध वाडटा ह्या विशयान एक ल्हानसो नियाळ आमी करया. पयल्यान पयलें पातक म्हणलें वारें जिणी म्हणल्या उदकांत आमी चलता आसतना आमच्या विरोध वाडटा. थोडे फावटी पातक म्हणलें वारें कठीण आसता आनी हे आमचे विरोध वाडटा आसतना ताचे विरोध फुड करूंक आमकां कस जाता. आनी थोडे फावटी पातक म्हणल्या वाऱ्यांत आमी शिरकाता. आमच्या मदले थोडे जण संवसारी संगती म्हणल्या वाऱ्यांत शिरकातात. आनी ह्या वाऱ्यांत शिरकाल्ल्या व्यक्तींक भायर येवंक कस आनी थोडे जण ह्या वाऱ्याक बली जातात. थोडे जण जिणी म्हणल्या वाऱ्यांत चलता आसतना अधिकार म्हणल्या वाऱ्याक बली जातात. आनी हो अधिकार आपणोवचे खातीर जायते रितीचे प्रयत्न करतात आनी ह्या अधिकार म्हणल्या वाऱ्यांत शिरकातात आनी तांचे जिवीत देसवाट करतात. थोडे जण फारीकपण म्हणल्या वाऱ्यांत शिरकातात आनी तांचेय जिवीत नाश करतात आनी हेरांचेय जिवीत ते नाश करतात. थोडे जण आमाल पियोवण्या म्हणल्या वाऱ्यांत शिरकातात आनी ह्या वाऱ्यांत शिरकाल्ले मनीस जिणयेच्या उदकांत चलोवंक कस्तातात आनी थोडे फावटी ह्या वाऱ्याक शिरकोवन बली जातात. थोडे जण माध्यमाच्या वाऱ्यांत शिरकातात. आधुनीक काळार आमी पळयलें जाल्यार
आमच्या जिणी मुळ्या उदकांत आमी मुखार वेता आसतना जायत्या रितीची माध्यमां आमच्या जिणयेंत धाड घालतात आनी ह्या माध्यमाचे वारे आमकां पिसांतूर करता आनी ह्या माध्यमाच्या वाऱ्यांत शिरकाल्ल्या आमकां भायर येवंक कस जाता आनी थोडे फावटी आमी ह्या माध्यमाच्या वाऱ्याचे गुलाम जावन तातूंत आमी शिरकोवन बली जाता. थोडे जण विविध रितीच्या खाणाच्या वाऱ्यांत शिरकातात. देखून आयच्या दिसा फास्ट फूड कल्चर हे आनी एका रितीचे वारे ह्या वाऱ्यांत शिरकाल्ल्यांक थोडे फावटी तांची भलायकी पाड जाता आनी तांचें जिवीत कस्तांचें जाता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, कशें पेद्रू उदकांतल्यान सोलून जेजू सरशी वचूंक प्रयत्न करता आसतना दर्यांत आयिल्लें वारें ताका कस्तार घालता गी, तशेंच आमी आमच्या जिणयेंत जिणी म्हणल्या वाऱ्यांत मुखार समकून जेजू सरशी वचूंक प्रयत्न करता आसतना जायत्या रितीचे वारें आमकां कस्तार घालता आनी थोडे फावटी ह्या वाऱ्याक आमी बली जाता. पेद्रू उदकांत बुडोवंक प्रारंभ जाता आसतना कितें केलें? ताणें सोमयाक पळयलें आनी सोमयाक ताणें उलो मारलो, सोमया, हांव बुडटा, म्हाका बचाव कर. आनी त्या संदर्भार जेजून ताचो हात धरलो आनी ताका बचाव केलें. मोगाशेनो, आमी आमच्या जिणी म्हणल्या दर्यांत समकोन मुखार वेता आसतना जायत्या रितीचे वारें आमकांय कस्तार घालता. थोडे फावटी हे वारें आमकां नास करता, थोडे फावटी हे वारें आमकां कस्तार घालता, थोडे फावटी हे वारें पळोवन आमी भियेता आनी ह्या संदर्भार पेद्रून केल्ले बरी आमी सोमयाक उलो मारता जाल्यार सोमी खंडीत जावन त्या कुशीन आसो आमकां ताचो हात दिता आनी आमकां बचाव करता. देखून वारें ते खंयच्याय रितीचे जावं दी, तातूंत शिरकाल्ल्या वेळार आमी भियोवची गरज ना. वा एखाद्या वेळा आमकां बेन दिसलें जाल्यार जेजू थंयसरच लागसार आसा, त्या जेजूक आमी उलो मारलो जाल्यार खंडीत जावन तो जेजू आमच्या कुमकेक येता आनी आमचे हात धरता आनी आमकां शाबितायेन आनी एका कुशीक व्हरून तो पायता. पेद्रू उदकांत बुडोवंक प्रारंभ जाता आसतना तो ताच्या सत्तेचेर पातयेवन रावलो ना. मागार ताणें जेजूक पळयलें आनी जेजूच्या सत्तेचेर तो पातयेलो. जेजू ताका बचाव करता म्हणून ताका भरवोसो आसलो आनी त्या खातीर जेजूक ताणें उलो मारलो. मोगाशेनो, जिणी म्हणल्या उदकांत आमी समकोन मुखार वेता आसतना जायत्या रितीचे वारें आमच्या विरोध वाळटा आसतना थोडे फावटी आमी बुडोवंक प्रारंभ जाता आनी ह्या संदर्भार आमच्याच सत्तेचेर आमी पातयेवन रावचें न्हय. कशें पेद्रू बुडटा आसतना जेजूच्या सत्तेचेर ताणें पातयेनी दवरली की, तशेंच आमच्या जिणयेंत जिणी म्हणल्या उदकांत आमी समकोन मुखार वेता आसतना जायत्या रितीच्या वाऱ्याक आमी बली जाले जाल्यार आमी आमच्या सत्तेचेर पातयेवचें नाका. मागार जेजूच्या सत्तेचेर पातयेवंक आमी प्रयत्न करया आनी त्या दाडा खंडीत जावन जेजू आमकां बचाव करतलो. देखून आयच्या दिसा जेजून उदकाचेर चलचें हें घडीत आमी नियाळ करता आसतना आनी पेद्रून उदकांत चलोवन मुखार वेता आसतना ताका आयिल्ले कस्त आनी हे कस्त ताणें फूड केल्ली रीत आनी निमाणें सोमयाक ताणें उलो मारलेले वरवीं तो बचाव जालो. आमच्या जिणयेंत जिणी म्हणल्या उदकांत आमी समकोन मुखार वेता आसतना जायत्या रितीचे वारें आमचे विरोध वाळटा जाल्यार जेजूक आमी बोब मारया, जेजूचो हात आमी धरया आनी त्या दाडा खंडीत जावन आमी शाबितायेन आनी एका तडीक पावतल्या आनी जेजू सांगता जियोंक शकतल्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन.